हायल्यां बापा तुझे चरणी कच्च्या स्तुती आराधना हायल्यां बापा तुझे चरणी कच्च्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Zuraya moga ishta ketau stuti arada Zuraya moga ishta ketau stuti arada जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Pubit-atmya Paraklita Ketau stuti arada Pubit-atmya Paraklita Ketau stuti arada Atmya krautai Kulpen bholtai सर्पण करता नमस्कार अज्ञाताय कुर्पीन बोलताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
हालेलुया 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 तुका सुमयांचे जाऊ होगला हालेलुया 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 महिमा तुका हालेलुया 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 कीर्तन 147 वाक्य 3 म्हणटा पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे गायी तो बांदता पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे गायी तो बांदता हांगासर आमी जायतीं जाणां मालगडींत आसा गायीनातलें काळीज कोणाचेंय ना आमचें काळीज गायलां आमचें काळीज गायलां आनी देवाचें उतर म्हणटा जाणें आमचीं काळजां घडयल्लीं ताका कळीत आसा आमच्या काळजाचें दूख जाणें आमचीं काळजां घडयल्लीं ताका कळीत आसा आमच्या काळजांचें दूख देवान आमच्या काळजां घडल्यान आनी ताका आमच्या काळजाचें दूख खरेंच कळीत आसा देखून पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे गायी तो बांदता तो बरो समार्यागार ताच्या गायांचेर ताणें वायन ओतून तें नितळ केलें उपरांत तेल पुसून ते गायी बांदले तस्सो जेजू तो बरो समार्यागार हर एक येवकारिस्ता वेळार आमच्या गायांक वखद दिता ते वायन आनी उंडो आज तस्सो जेजू हांगा आसा आमचे काळजाचे गायी गूण करता जायत्या पोवटी आमचे काळीज गायलां देखून सोम्या यू आर ए वुंडेड हिलर तूं घायल्लो गूण करचो मनीस तूं घायलाय आनी त्या गाया वरवीं आमी गूण जाता आज आमी तुजे समोर आयले हांव जेजू हांगासर आसा जायती मालगडी ते घायल्ल्या काळजांत हांव आमी म्हणटा हांव दाविदान म्हणले बरी कीर्तन 25:7 म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उडास धरी नाका सोम्या म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उडास धरी नाका तुका आराधन करूंक हांव आयलां घायल्ल्या काळजांत हांव आराध करतां म्हजे मागणें आयक म्हजी स्तुती मानून घे तुका अर्गा तूं म्हजे खातीर आसाय तूं म्हजे खातीर ह्या उंड्या रुपार हांगासर आसाय इतलीं वर्सां उडास काडा इतलीं वर्सां 50, 60, 70 तुमची काळजां ताणें राखल्यान तुमचे कुडीचे हर एक विश्वे ताणें राखल्यात उलोवची सकत ताणें राखल्या आयकोवची सकत ताणें राखल्या पळोवची सकत ताणें राखल्या जिरवण सकत ताणें राखल्या चिंची सकत ताणें राखल्या सलची सकत ताणें राखल्या काम करची सकत ताणें राखल्या दिंबी घालची सकत ताणें राखल्या मोग करची सकत ताणें राखल्या देखून अर्गां दिवया आमी दोनीय आमचे हात उबारुया देवाक आमी अर्गां दिवया कितले जाणांक मोगाळ भावन आनी भयणी आतां 13 वेळा म्हळें थोड्यांक किडनी डायलिसीस किडनी पेशंटां आसात तांकां कळीत आसा किडनीचें मोल कितें म्हणून म्हजी दोनीय किडन्यो बऱ्यो काम करतात दोनीय हात बरे काम करतात दोनीय दोळे दोनीय कान उलोवची सकत सगळें बरें काम करता देव कितलो काकुळदार हालेलुया 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 अर्गांव गळाप स्तुती आराधना आनी महिमा तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गांव गळाप स्तुती जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 मग छनो जुआंव पॉल दुसरो ताच्या ह्या पुंतळार ह्या मातये स्वताने उमो घेतलो हांगासर दिंबयेर पडोवन ह्या मातये स्वताने उमो घेतलो ताणें उमो घेतल्या त्या सुवातेर आमी बसल्या देखून तो आतां देवाक लागीं आसा ताणें उमो घेतल्या मातयेची मनशां आमी देखून आमची मागणी देवा कडेन तो खरेंच पावयता तो म्हणटालो तूं खंयचेसो मोग करताय म्हूण सांग आनी हांव तूं कसलो मनीस म्हूण हांव सांगतां टेल मी वॉट यू लव
And I will tell you what kind of person you are. Tell me what you love. ह्या सक्रामेंत आसतना इतलो मोग केलो की हर एक सकाळी 4 वरां तो उठ्ठलो आनी सक्रामेंता मुखार दिंबीर पडून मागणें म्हणटालो आनी ते मागणें म्हणटा आसतना त्या ताणें दिंबी घालच्या सुवातेर 30-40 चिटी आसताली. आज एकल्याक प्रेग्नन्सी बरी जावं दी, कॅन्सर पेशंटाक गूण जावं दी, ती पिडा गूण जावं दी, ही पिडा आनी सगळां बसत मागतालो. आनी थोडी मागणी तो पाद्रे पियोक धाडून म्हणटात आनी ते मागणें खरेंच लाभतालें. एक भाग्यवंत पाप साहेब तो देखून आज ताणें मागले बरी आमी मागया. म्हाका न्हू जेजून गूण करचें शिसांनी पळयलें, जेजून जिवान करचें शिसांनी पळयलें, जेजून उदकाचेर चलचें शिसांनी पळयलें, बेऱ्यांक मोऱ्यांक गूण करचें देंवसार धांवडावचें शिसांनी पळयलें. ते एक मनीस शिसांनी विचारलें की जेजू लागीं आमकां जिवान करूंक शिकय म्हूण विचारलें गी, आमकां उदकाचेर चलोवंक शिकय म्हूण विचारलें गी, आमकां देंवसार सोडोवंक शिकय म्हूण विचारलें गी. कितें विचारलें तांणी? आमकां मागोवंक शिकय. तांकां एकच आशा आसली, सोमी आमकां मागोवंक शिकय. आज हांगा बरयलां आमकां मागोवंक जुवांव पावलो बरी सक्रामेंताचेर हर एक दीस 18 तावन 20 फावटी सक्रामेंता कडेन येतालो खंय. हर एक फावटी 18 तावन 20 फावटी तो सक्रामेंता मुखार रावतालो आनी मागतालो. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हर एक ह्या जाग जावन आसतना हर एक फावटी 20 टायम्स हर एक दीस 20 टायम्स ह्या सक्रामेंता मुखार येतालो. दावीद देवा मुखार येतालो. कीर्तन 67 एक उतर म्हणटालो, देवा म्हज्या देवा, ओ गॉड माय गॉड, तूं म्हजो देव. तुज्या घरा तुज्या भुरग्याक कितें म्हणटाय? तूं म्हजो पूत, म्हजो पती, म्हजो भांगार म्हणून म्हणटात कितें? आज जेजूक म्हणया आमी, तूं म्हजो देव, देवा तूं म्हजो देव. देखून आज त्या सुम्या मुखार आमी बसल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. काल हांवें एक मरणाची रीत पळयली. 38 वर्सांचो पळयतना आमकां भिरमत भोगता. 24 वर्सांच्याक हार्ट एटॅक जाता, 40 वर्सांच्याक हार्ट एटॅक जाता, ल्हान भुरगीं मरतात. हें सगळें पळयतना देवान म्हजे तरी काकूळ दाखयल्या. देखून कीर्तनकार म्हणटा 146 म्हजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. देखून हांगासर मलगडी आसात ती म्हणटात, मोरसोना वांचतलो जियेतलो, अद्भुतां सगळीं तुजी वर्णितलो. म्हणा, मोरसोना वांचतलो जियेतलो, अद्भुतां तुजी सगळीं वर्णितलो. म्हाका हांव कित्याक जियेतलो? देवा तुवें म्हाका अद्भुतां केल्याय, म्हज्या जिवितांत अद्भुतां केल्याय. ती वर्णूक हांव जियेतलो. देखून आज सोम्याक पळोवया. देवा म्हज्या देवा, हांव जियेतलो, तुजी अद्भुत वर्णूक हांव जियेतलो. देवाक आमी अर्गां दिवया. सिराकाच्या ग्रंथांत म्हणटात, तुमी सगळें तुमचे कुडीचे बोळ वापरल्यार ताका फावो ते अर्गां दिवंक तुमच्यान जायना. सगळे तुमचे कुडीचे आत्म्याचे बोळ वापरल्यार फावो त्या मापान ताका अर्गां दिवंक तुमच्यान जावचें ना, जायना तरी. तसलो पवित्र देव आमचो. देखून आज हे कुडीन स्वास म्हजो आसता पर्यंत आराधन हांव करता तुका. आराधन बापा, आराधन तुका, आराधन जेजूक, आत्म्याक महिमा. भक्तीन गीत आयकया, उपरांत आमी रिपीट करया. काळजंतावन आमी घावया. काळजंतावन सगळे कुडीचें बोळ वापरून आमी घावया.
एक कुडीन स्वास म्हजो आसता पर्यान आराधन स्तुती हांव करता तुका एक कुडीन स्वास म्हजो आसता पर्यान आराधन स्तुती हांव करता तुका आराधन बापा आराधन तुका आराधन जेजू आत्म्याक महिमा 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 जीव दिवसो गवळी तूं आराधन तुका म्हजो कोरो वैस तूं आराधन तुका जीव दिवसो गवळी तूं आराधन तुका म्हजो कोरो वैस तूं आराधन तुका आराधन बापा आराधन तुका आराधन जेजू आत्म्याक महिमा आराधन बापा आराधन तुका आराधन जेजू आत्म्याक महिमा आराधन आराधन बापा आराधन तुका आराधन जेजू आत्म्याक महिमा मोजे बोळ तूं आराधन तुका मोजो जुजारी तूं आराधन तुका मोजे बोळ तूं आराधन तुका मोजो जुजारी तूं आराधन तुका आराधन बापा आराधन तुका आराधन जेजू आत्म्याक महिमा 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 हालेलुया 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 मगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू आनी ताचे शिस दर्यान पैन करताले आनी जेजूक न्हीद आयली जेजू न्हिदलो जेजू न्हीद येत गी मनशा सैमान न्हीद येत गी ताणें देवाचें उतर म्हणटा कीर्तन 127 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो सर्वेस्परांत येता म्हजो कित्याक ताणें रचला
सो तुझे पांय निसरूंक जो तुका राखता निदाना, जो तुका राखता तो जेमेना. इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना. आता तुमचे पैकी कितल्या जाणांक राती न्हिदल्या वेळा सोरोप येवन साबला? कितल्या जाणांक झगड्याने मारला? कितल्या जाणांक न्हिदल्या वेळा हार्ट अटॅक जाला? कितल्या जाणांक न्हिदल्या वेळा हार मारल्या? एनीबडी? जागो आसतना थोडे बडी ॲक्सिडेंट जाला न्ही की? जागो आसतना जीवदाळ चाबल्या, जागो आसतना रुखाचो फांटो तुज्या मांड्यार पडला. तुजे सांगाता जागो आसतना आसा तो, ताच्या चड तूं न्हिदतना तो आसा. तूं न्हिदतना तो वल्नरेबल, तुका वीक, तुका कोणेय येवन गुमटी का तरी येत न्ही? सगळें घर तुज्या मांड्यार पडयेत. जावं ना तशें आमकां. न्हिदेंत कोण आसा आमचे सांगाता? बगलेक मोबायल. तें आतां हांवें पळयलां म्हज्या मलगड्यांनी. तुमी जायतीं मलगडी हांगा आसात. ती न्हिदतना कितें म्हणटाली? मागणें म्हणून न्हिदतालीं. आंज बडवो तांचो देवा लागीं व्हरतालो मागणी, आनी कुरपा घेवन दुसरे दिसा सकाळीं हाडून येतालो. ती बरी करून उडतालीं. न्हिदेंत आमच्या बगलेक कोण आसा? जाकोब न्हिदलो. एक निसन ताणें सपनांत पळयली. आंज बडवे वयर चडताले, देंवताले, चडताले. तूं न्हिदतना आंज बडवो खंय आसा? खंय आसा? मुगेशो न्हू आमच्या बोवारी आंज बडवे आसात. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो बडवो रेवोड घालता. हेब्रेवां बरयलें पत्र काल वाचलें आमी आसा. हेब्रेवां बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 1. तर आमी कितें म्हणया? असंख्यात भावार्थाचे साक्षांनी आमकां रेवोड घाला, रेवोड घाला. मरियमायन तुका रेवोड घाला, रेवोड घाला. आंज बडव्यान तुका रेवोड घाला. येस. सांत अंतोनीन तुका रेवोड घाला. सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान तुका रेवोड घाला. मदर तेरेजान तुका रेवोड घाला. तांणी पुरो रेवोड घाला. कित्याक? हांव कोण आसो? जेजूचो. तूं कोण आसो? जेजूचो. देखून जेजू बिलकूल न्हिदना, पूण तांच्या दोनीर कसो न्हिदलो? कोणें न्हिदोंक सोडलें? हू अलावड हिम टू स्लीप? तांणी न्हिदोंक सोडलें. थोडे पटी सकाळीं एक पटी जेजूचो उडास जाता, मागीर ताका न्हिदोंक सोडटा आमी. कीर्तन 57, कीर्तन 57. देवाचें उतर इतलें बरें म्हणटा आमकां. दावीद म्हणटा, दावीदान चिंता इल्लो ओत्मो काल्या की म्हजो बेजार जाला. ओत्मो भितर काल्या की देवाचो उडास काडिना. देखून तो कितें म्हणटा? जागो जा आत्म्या म्हज्या, जागो जा, न्हिद नाका. उठ आत्म्या म्हज्या, न्हिदेंतलो उठ, सर्वेस्परा करसून उल्हासान उठ. न्हिद नाका. देखून आमची मलगडी हें गीत कितें म्हणटाली गोता? आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. पळय जेजूक म्हळें. आनी म्हूण तुज्या आत्म्याक म्हणून दावीद ताच्या आत्म्या कडेन उलयतालो. हांव दावीद ताच्या आत्म्या कडेन उलयतालो. हरी एक पटी आज देव आमचो न्हिदना. तो न्हिदोंक सोडलें. थंय जायते पटी आमी जेजूक न्हिदोंक सोडटा. आतां आमी न्हिदोंक सोडचो की जेजूक आमच्या जिवितांत? ना. जेजूक आमी न्हिदोंक सोडल्यार लारां उडटात, भिरांकूळ लारां उडटात. आनी ते म्हणाले आमी बुडता सोमया, तूं कांय तुका परवा ना गे आमची. ताका जेजून जाप दिवन म्हळें, उन्या भावार्थाचे न्हू, उन्या तूं म्हाका कित्याक उठयताय? तुजो भावार्थ जागे, उठय, तुजो भावार्थ जागे. वेक अप युअर फेथ, डोंट अलाव युअर फेथ टू स्लीप. तुजो भावार्थ जागे. तुकाय जाता दर्याक शांत करूंक,
जोसेफ कापेर्शिनो, सान जोसेफ कापेर्शिनो, ताका येवकरिस्ताचेर मस्त मोग, हे सगळें मस्त मोग. तो मागणें करतना करतना वयर येतालो वाऱ्यार. तो एक कडेन न्ही, एकच पोटी 2-3 कडेन मीस पेटयतालो एकाच वेळार. बचपेन ती मीस करता. आतां वरां कितलीं जालीं? 10:55 जालीं. एकाच वेळार हांगाय मीस करता, मंगळूरूय मीस करता, उडपी मीस करता. जाता गी एका मनशा 3 कडेन मीस करूं? ताका जालें. इतल्या पवित्रत्म्यान भरिल्लो गी तो सोलोन वचनाटलो, वाऱ्यार उबोन वेतालो. सक्रामेंताच्या बोळान तो देवाच्या ह्या सक्रामेंताचें बोळ तें वाऱ्यार उबोन वेतालो. लोकांनी 72 पटी ताका उबोन येचें पळयलें. तेरेजा पाविला मागताली, गार्डनान बसून मागताली बरें करून एक दीस. मागतना पवित्रत्म्यान इतली भरली गी त्या पवित्रत्म्यान तिका उबारलें. वरून वचून लिंब्याच्या रुखार बसयलें. लिंब्याच्या रुखार बसल्या ल्हान भुरग्या बरी. हालेलुया. पावर ऑफ एवकरिस्ट, पावर ऑफ होली स्पिरीट देखून आमचो आत्मो जागोव्या. एक घडीभर मावून रावा. तुजो आत्मो तुज्या आत्म्या कडेन केदळा तूं उलयली? तुजे भितर आत्म्या कडेन केदळा तूं लास्ट उलयली? देवाचें उतर म्हणटा लूक चॅप्टर 3 वर्स 21. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागणार आसतना आकाश उक्तो जालो. आतां हांगा जेजू आसा. आतां हांव मागणी करतना कितें उक्तें जाता? आकाश उक्तो जाता. आनी पवित्रत्मो दैवीक रुपी एका पारव्या बरी ताचेर येवन बसलो. आज म्हजें मागणें, म्हजी आशा, बापा हांव मागतना आकाश उक्तें जाय. म्हाका पवित्रत्म जाय म्हणा. काळजान दिता म्हणा, मनान दिता म्हणा, म्हज्या मागण्याक आकाश उक्तो जाय. म्हजी आशा. आमी हांगा इतलीं जाणां मागता आकाश उक्तो जाय. आकाशाच्या बापान म्हाका पळय. आकाशाच्या जेजून म्हाका पळय. आकाशार असल्या सांता भक्तांनी पुरा म्हाका पळय. पवित्रत्म्यान म्हाका पळय. म्हजी आशा, म्हजी काळजाची कतकती आशा. देखून मुगाळ भावनांनी भयणीनो, आमी हांगा कितें मागोंक आयल्या? जेजूक आकाश उक्तो जालो, पवित्रत्म मेळ्ळो. आज आमकां कितें मेळटा म्हण इम्पॉर्टंट न्ही. नॉट वॉट यू गेट बट हूम यू गेट. टुडे डोंट आस्क वॉट आय गेट बट टू हूम आय गेट. हूम पवित्रत्म मेळ्ळा जे म्हाका. उरलें कितेंच नाका. जेजूची आशा इतलीच. ताणें मागतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रत्म ताका मेळ्ळो. Our goal of prayer is you want to hear God. तुज्या मागण्याचें फळ एकच. म्हाका देवाक आयकजे. जेजूची मागणी एकच आशा. आकाश उक्तो जालो, देवाचो तळो आयकलो. तुज्या मागण्याची आशा इतलीच. देवा म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय. एझेकियल चॅप्टर 2 वर्स 1 म्हणटा, मनशा पुता उबे राव, तुज्या पांयार उबे राव, म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा. आय वॉन्ट टू टॉक टू यू. I want to talk to you. Son of man, stand up on your feet. I want to talk to you. देव म्हणटा म्हाका तुजे लागीं तूं मस्त उलयलाय म्हजे लागीं. आतां म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा. एक घडी मौन रावा. तूं केदाळा जेजू लागीं उलयलें? वा जेजू तुजे लागीं केदाळा म्हणी उलयल्लें आसा? पवित्रत्म्यान केदाळा मनी तुजे लागीं उलयल्लें आसा? म्हणजे काळजांत हांव ही आशा, कतकती आशा. म्हाका म्हजे कडेन एक पोटी पवित्रत्म्यान उलय जाय. म्हजे कडेन एक पोटी जेजून उलय जाय. म्हजे कडेन एक पोटी बापान उलय जाय. ही कतकती आशा घेवन एक गीत आमी गावया. जेजू म्हजो शाश्वत सांगाती, तो म्हजे लागीं उलयता. म्हजो एक मात्र सांगाती, आत्म्यान म्हज्या राव सोम्या, म्हजे संगी राव सोम्या.
जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. म्हणा जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. आत्म्यांत म्हज्या राव सोमिया, म्हजे संगी राव सोमिया. आत्म्यांत म्हज्या राव सोमिया, म्हजे संगी राव सोमिया. जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. जेजू म्हजो जिविता उजवाड तूं, म्हजो एक उजवाड तूं. जेजू म्हजो जिविता उजवाड तूं, म्हजो एक उजवाड तूं. म्हजे संगी राव सोमिया, उजवाड तुजो पंकय सोमिया. म्हजे संगी राव सोमिया, उजवाड तुजो पंकय सोमिया. जेजू म्हजो, जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. जेजू म्हजो, जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. जेजू म्हजो विश्वासी इश्ट तूं, म्हजो एकमात्र इश्ट तूं. जेजू म्हजो विश्वासी इश्ट तूं, म्हजो एकमात्र इश्ट तूं. म्हजे संगी राव सोमिया, संगी म्हज्या सोमिया. म्हजे संगी राव सोमिया, संगी म्हजे सोमिया. जेजू म्हजो, जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. जेजू म्हजो, जेजू म्हजो शाश्वत संगाती तूं, म्हजो एक संगाती तूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. महिमा जेजू. तूं कितें मोग करताय तें म्हाका सांग, हांव तूं कसलो व्यक्ती म्हूण हांव सांगता. जॉन पॉल म्हणालो, तूं कितें मोग करताय तें सांग. थोड्यांक ह्या दिसांनी मोबायल इतलें आमकां सोडूंकूच जायना. धाकटीं भुरगीं, आमी म्हणटा हांव धाकटीं भुरगीं मोबायल पळय नासतना जेविनात. आमी एकलोत आसा, तुमी घरा एकलोत
सीत प्रकान घेया आनी एकलोच बसा येता की तोंडा एक तर टी व्ही पळयचे नाटल्यार मोबायल पळय वय की न्ही कोण एडिक्ट जाल्यान भुरगीं गे आमी यू आर एडिक्टेड टेल मी वॉट यू लव एंड आय विल टेल यू वॉट कायंड ऑफ पर्सन यू आर एक घडी बरोबर उडास करा जर जेवतना हांवें केदाळा मनी उगोवन जाता म्हण हें पळयल्लें आसा ना न्ही यू लव जीजस बट यू डोंट लव द वर्ड ऑफ गॉड तुमी जेजूसो मस्त मोग करतात पूण पळयत पुस्तकाचो इज इट युअर लव कंप्लीट तुजो लव कंप्लीट जालो जेजू म्हणटा ह्या उतरांत बापा म्हजें दिसता की हांव कितेंच करूंक जेजून ताच्या मिनिस्ट्रींत पयलें उलयल्लें उतर खंयचें कोता गे जेजून पवित्रान घेतले उपरांत पयलें उलयल्लें उतर खंयचें मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो हालेलुया हालेलुया दॅट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ देवाच्या उतराची सकत खंयचें उतर तुका उडास येता मती काड देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या उतरा खातीर अर्गां दिवया तुमची जबाब मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू तुजें नांव धरून हांवें तुका आपयलां तूं उदकाचेर चलशी जाल्यार तूं उदकाक तुका बुडोवंक शकचें ना हें उतर म्हाका धैर्य दिता देखून मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू बरो गवळी सुकलेल्या शेळयांक आपल्या खांद्यार हाडून येता हें उतर म्हाका भोव बरें लागता जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया तुमी हांगा बसलेलीं तुमकां खंयचें उतर बरें लागता सांगा देवाचें उत्तर आमकां गूण करता दुसरें खंयचेंय न्ही ताजें उत्तर जाणून ताणें ताका बरीं केलीं तुमकां खंयचें उतर बरें लागलें हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन नमतोच्या मापान तें दिवंक म्हूण आयलां मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू म्हणा इश्टा पासून जीव दिवचे उपरांत दुसरो मोग ह्या संवसारांत ना मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू तुमकां उडास आयलें उतर सांगा घट्ट ताळ्यान सांगा मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू वडा ताळ्यान मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जायते आमकां देवाचें उतर उडास येता आतां आमकां कळटा की आमकां मस्तू देवाचें उतर उडास येना देखून हांवें पळयत पुस्तकाचो मोग करी जाय देखून ह्या घडये देवाक आमी स्तुती करया बापा इतल्या वर्साचे आवक म्हाका दिल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू इतल्या वर्साच्या आवकांत म्हज्या हर एक कुडीच्या विश्व्यांक बोळ दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू हांवें भलायकी होगडायतना परत म्हाका भलायकी दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका म्हजें तरणाटपण गारुडाच्या तरणाटपणा बरी नवसरल्याक म्हजे खातीर वावुरचीं भुरगीं बाळां तुवें दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू इतलो तेंप दिसपड त्या ग्रासाक कितें सुवून हें पडन अशें म्हाका तुवें राखल्याक मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू हांवें प्रयाण करचें वाहन येदोळ पर्यंत तुवें सुरक्षीत सांबाळल्याक मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू हांवें मागल्लें मागणें तुवें येदोळ आयकल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हर एक पोटी तुका सेवचें भाग म्हाका दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका
सुमयांचे देवाचे उतर वाचचे आयकोवचे आराधन करची ती आशा म्हज्या काळजांत घाल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सुमयांचे बापा हर एक दीस म्हाका कोणगी म्हजी मोगाची मनशां फोन करून तूं कसो आसा म्हणून विचारता तसली मनशां म्हाका फावो केल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सुमयांचे म्हाका आस्पत्रेक आपोवन उरची म्हजी भुरगीं बाळां नात्रां तुवें दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सुमयांचे म्हाका समजोवची बरी शेजारी तुवें दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सुमयांचे म्हज्या जिवितांत म्हाका सक्रामेंत दिवंक म्हाका बेसांव दिवंक म्हजे कुमसार आयकूंक बरें याजाक तुवें दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सुमयांचे म्हज्या आर्थीक अडचणेंत म्हाका कुमक केल्ल्या हर एक मनशां पासत मान आनी महिमा तुका सुमयांचे हांव आस्पत्रेंत आसतना म्हज्या खटल्या बगलेन रावलेल्या हर एक मनशां पासत मान आनी महिमा तुका सुमयांचे म्हाका हर एक दीस पडटे रांदून बरें जेवण दिवच्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासत मान आनी महिमा तुका सुमयांचे येदोळ पर्यंत हांवें सेवल्ले खान पिवान म्हज्या कुडीक भलायकेचें जालां विकाळ जायनातल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सुमयांचे आनी कितली आमी उपकार आठोवंक आसा जेजू अर्घां दिवया थोडे वेळ मावन रावा तुमच्या मोबायलांत गुड मॉर्निंग हाव आर यू म्हणून एक मनीस मेसेज करता ताका वेळ आसा म्हणून न्ही तुजो मोग करता तें हो मोग करता तो व्यक्ती तुज्या घरा सकाळीं फुडें कोण एक दुदान घालता एक पेपरान घालता तुजी फ्रीजची टी पाड जाल्यार एकलो रिपेर करूंक येता हें पुरो देवाचें देणें मोगाचें न्हू देखून देवान इस्रायल परजेक तांणी आसले कडेन मान्ना दिलें तांणी आसले कडेन मान्ना तांणी मान्ना खाण खंय खंय सोदून वचचें म्हणून नासलें हर एक दीस सकाळीं मान्ना पडताले हर एक दीस सकाळीं हालेलुया 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 मान्ना कितले दीस उरताले सांगा म्हाका मान्ना कितले दीस उरताले दुसरे दिसा कितें जाताले तांतूं कितें पडटाले किडे पडटाले वाचले न्ही निर्गमन चॅप्टर 16 आयचे मान्ना फाल्यां कितें जाता किडी पडटात आयचे मान्ना फाल्यां किडी पडटात कालचो उजो आज कितें जाता गोबर जाता कालचे मान्ना आज किडी पडटा आयचो उजो फाल्यां गोबर जाता तर तेदोळो मेळ्ळो पवित्रत्म आज पावना पोर वाचलें देवाचें उतर आज मान्ना कशें सकाळीं उठोवन एग्गी आराय जैगी रास करी जैगी तशें सकाळीं उठोवन आमी कितें करीचें पयलें आयचें देवाचें उतर म्हाका जाय देवा कालचें उतर पावना म्हाका काल दिल्लो पवित्रत्म आज म्हाका पावना तुमकां कळीत आसा दावीद कितें रडलो दावीद एका संगती खातीर रडलो खंयचे संगती खातीर हा तुजो मुखलो कान म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो कान तुमचो उजो हात वयर घाला म्हणा तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो कान वरी नाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो कान वरी नाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो कान वरी नाका हर एक दीस हर एक सकाळी पवित्रत्म म्हाका दी बापा म्हाका दी बापा म्हाका दी जेजू हालेलुया 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 पवित्र पुस्तकांत समसाव म्हणून एक व्यक्ती आसलो समसाव ताचे बोळ खंयच्यार आसले केसार केसार हालेलुया जेजूक लांब केस आसले न्ही ताचें बोळ केसार आसलें न्ही समसावा लांब केस आसले ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार नाजरीट देवाक समर्पिल्लो ताका लांब माथ्याक वाकोर लावंक नासलें सोरोप येवंक नासलें स्त्रियेक आपडोवंक नासलें जेदना समसावान दलायला ताका बुलयलें दलायला म्हणल्यार कोट्या स्त्रियेन ताका बुलयलें ताच्या उचक्यार ताणें तकली दवरली पवित्रत्म सोन गेलो जेजू मागणी करतना आकाश उक्तो जालो पवित्रत्म देवलो समसावान स्त्रियेच्या उचक्यार तकली दवरतना पवित्रत्म सोन गेलो बोळ गेले दोळे कुंकून काडले
एका टायमार तो कसो आसलो म्हळ्यार एक दीस ताच्या पप्पा मम्मी सांगता, जजेस निती करताचें पुस्तक चॅप्टर 14 वाचा. पप्पा मम्मी सांगता तिमना म्हणल्या गांवाक येतालो. तिमना म्हणल्या गांवाक वेताना एक तरुण सिंह गोरोज मारून ताका खावंक पूण आयलें. तरुण सिंह तरणाटे सिंह इतलें जोर गी तें सिंह मोगाचें न्हू. ताणें कितें केलें गोत्ता गी त्या तरुण सिंहाक पप्पा मम्मी फाटल्यान आहात तोंडांत एका काडकीक आनी एका काडकीक दोगांन काडके जाले. त्या तरुण सिंहाक अशें पिंजून 2 कुडके करून उडयले. बाय द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ होली स्पिरीट. आमकां तो पवित्रत्व नाका गी नाका गी. आमी आशेचे तितलें देवा म्हाका पवित्रत्व दी. लॉर्ड गिव मी द होली स्पिरीट टुडे. देखून उबे रावया. कोणा उबे रावूं जाता ती उबे रावा. आमची मलगडी आसात ती बसात आमी. देखून पवित्रत्म्याक आशया. पवित्रत्व आसल्यार आमकां सगळें मेळटा. जेजू आमकां पवित्रत्व दिवंक आशेता. जेजून समारेच्या स्त्रिये लागीं उदक पिवंक विचारलें न्ही. गिव मी ए ड्रिंक. गिव मी ए कोळसो आसलो. जेजून तो काण उदक पियेत आसलें न्ही. जेजू कित्याक तिचे लागीं विचारता म्हाका उदक पिवंक दी म्हूण कित्याक विचारता. तुवें दिजें म्हाका. तुवें दिजें म्हाका उदक पिवंक. तुज्या हातांतलें म्हाका पिवंक जाय. आज जेजू तुजे तावन आशेता. तुजे तावन आशेता पुता म्हाका इल्लें पिवंक दी. म्हाका इल्लो तुजो मोग पिवंक दी. आज तेंत आशेता. आज आमी जेजू लागीं आशेवया. आमी आशेवया जेजू म्हाका तुवें दिवचें उदक पिवंक जाय. हांव दिता तें उदक पियेता ताच्या काळजंतान व्हडच्यो झरी हांव उमाळायतलो आनी तुजे तावन झरी उमाळायतलो. देखून आमी मलगडी आसली हांगा म्हणया सोडवंदाराच्या झरी तावन संतोषान तुमी उदक ओडतेल्यात. सोडवंदाराच्या झरी तावन संतोषान तुमी उदक ओडतेल्यात. सोडवंदाची झर कोण कोण. सोडवण्याची झर कोण. तूं हांवें दिवचें उदक पियेल्यार तुजे तावन झरी वाळयतलो आनी तुजी नात्रां तुजे लागीं धांवन येतलीं. तुजीं भुरगीं तुजे लागीं धांवन येतलीं. आबा व्हडली माय पप्पा मम्मी तुजे लागीं धांवन येतलीं. कित्याक तूं सोडवण्याची झर तर तूं जावं नाय तर. एझेकियेलान एक देवाळ पळयलें. देवाळाच्या पोंदल्यान कितें वाळटाली. झर वाळटाली. न्हंय जाली. तूं हांगा मलगडी इतली जाणां आसात की तूं एक झर. तूं पवित्रत्वाची झर जावं नाय तर. आतां मागीर आमी म्हजे तावन हांव टेंपल. आय एम द टेंपल. गॉड वॉन्ट्स दॅट यू शूड फ्लो ए रिवर. थ्रू यू अ रिवर शूड फ्लो. दोना कुशीनी रूख पाचवे जाय. तुजी भुरगीं दोना कुशीन तुज्या बगलीन 5 फळां दिजेत आनी देवाक फळां दिजे म्हूण देव आशेता. उडासा काड सगळ्या भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक तुजे उडासा काड. तुज्या बगलेक तुजे तावन पळयतात म्हणजे जर वाळजे म्हूण देव आशेता. यू आर ए टेंपल. ही पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तुये. ये पवित्रत्म्या तुये. ये पवित्रत्म्या तुये. सिंग. ये पवित्रत्म्या तुये. ये पवित्रत्म्या तुये. तुजी देणी म्हाका दी
फोळा म्हाका दी ये पवित्रत्म्या तुये तुजी देणी म्हाका दी फोळा म्हाका दी ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या सांगाता ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये मोजे तई मोगासो दिवो जळय मोगासो दिवो जळय मोजे तई मोगासो दिवो जळय मोगासो दिवो जळय मोगा सगोरा दया सगोरा मोगा सगोरा दया सगोरा ये पवित्रत्म्या तुये सांगाता ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये मोजे तई दैवीक जन्वाय सडय दैवीक जन्वाय सडय मोजे तई दैवीक जन्वाय सडय दैवीक जन्वाय सडय आत्म्यान भरमाका सक्तेन भरमाका आत्म्यान भरमाका सक्तेन भरमाका ये पवित्रत्म्या तुये सांगाता ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या हाथ उभारून ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये मोजे तई जीविता जरी बळय जीविता जरी बळय मोजे तई जीविता जरी बळय जीविता जरी बळय बिरांत पैसकर भावार्थ गडकर बिरांत पैसकर भावार्थ गडकर ये पवित्रत्म्या तुये सांगाता मागया ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तुये हो ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये मग चनो आमच्या दाव्याक आणि उजव्याक बसलेल्यांचे हात धरा तुमच्या उजव्याक आणि दाव्याक बसल्यान जावं पुरो तुमची पतीन जावं पुरो तुमची भाव जावं तुमची शेजारी जावं पुरो वळखूच ना हात धरा जेजून त्या चलयेचो हात धरलो आनी म्हळें ताली ताकूम उठ उठ आज तुवें कोणाचो हात धरलाय ताचे थंय जिविता जरी वाडोवंक जाय ताची समस्या ताची पिडा तो गळीत ना आज आमी पिडेस्तां बसत मागता ताचे कस तुका कळीत ना ताचे काळजाचे गाय तुका कळीत ना म्हजी सांगाता म्हूण मोगाळा जेजू जांचो हांवें हात धरला तांचे पासत
अंचे पसत हांव मागता हांव मागता मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू हे हात हे हात म्हजे न्ही मुझे नहीं तुजेच जावन दी तुझेच जाऊन दे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू एलिझाबेथेन एलिझाबेथ मरियेचे मरियेचे हात धरताना हात ती धरताना पवित्र आत्म्यान भरली पवित्र आत्म्यान आज आज जांचो हांवें हात धरला तांचो आमी हात ती पवित्र आत्म्यान भरोवन दी ती पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जेजू हांव तुका हांव तुका समर्पिता समर्पिता तांची पिडा तांची पिडा तांची कश्ट तांचे कश्ट तांचे काळजाचे घाय तांचे काळजाचे गाय तांची कुटुंबादारां तांचे कुटुंबादारां तांची भुरगींबाळां तांचे भुरगीं बाळां उतरप्रायेची मनशां उतर प्रायेचे मनशां तांचे घरदार तांचे घरदार वावर वावर शिकाप शिकाप टेन्शन टेन्शन डिप्रेशन डिप्रेशन वखदांतली पिडा वखदांतली पिडा गुपीत पिडा गुपित पिडा मानसीक पिडा मानसिक पिडा हर एक विश्वांचेर हर एक विश्व तुझे बोळ देवून येवं दी बोळ देवन येवं हर दी. एक पिडेचेर हर एक पिडे तुझे रगत देवं दी तुझे रगत तुझे खडबळाच्या उदाक कडबळाचे उदाक तांच्या पिडेचेर तुझ्या पिडेचे तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या कुटुंबाचे तांच्या पैनाचेर तांच्या पैनाचे तांच्या योजनाचेर योजने तू घाल बापा घाल बापा जांचे हात हांवें धरल्यात तांच्या गातांमें धरले तांकां तांकां ह्या घडये आपड अभिषेक कर समाधान दी संतोष दी भलायकी दी सुडका दी हर एक माट मंत्रां सैतान दुष्टिकाय भिरांत पयसरो हालेलुया 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 हर गांव होगळा स्तुती आराधना महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 सगळे आमी दिमयेर सरपडया याईर म्हणालो आनी आमी सोमयाक दोसचे आमी सोमयाक दोसचे मेस्त्रीक दोसचे नाका जेजू कितें म्हणालो म्हजें टेन्शन करनाका तूं हांव आयलां तुज्या घरा तुज्या दुवेक जिवंत करूं जेजूक दोसचें नाका म्हणटा गे तो ना मोद्यान एर जाल्यार तो म्हणटा तयार आसा आमी जायते पटी म्हणटा आमी मागले मागले आनी आमी सोमया दोसचें नाका आनी सोडया आनी आमकां मेळना ना आमचे मागणे ताका दोशी जायना करंदाय जायना आज कोणा पासून मागोवंक आसा मागा एक आवय म्हजे लागीं म्हणाली म्हज्या पतीन सोरोसून 10 वर्सां जालीं म्हज्या कुटुंबान संतोश आसा आज आमची भुरगीं आमची तरणाटी आमचो पतीन वायट सवयांक बली जाल्यात भुरगीं मोबायलाच्या वसतान भायर येनात कितले जाणांक डिप्रेशन आसा कितले जाणां सुसायड करून चिंतात कितले जाणांक पवित्र पुस्तक सक्रामेंत मागणें नाकात्त म्हूण जाला एकली म्हणली म्हजे लागीं म्हणाली फादर हांव एकली मात्र तेर्स म्हणटा म्हजो पूत सून भुरगीं म्हजेर तांकां आतां तेर्स मननात जेन्ना मरयेचें भक्तीपण उणें जालें तेन्ना स्त्रियांचेर हल्लो सोडलो संवसारांत जेन्ना मरयेचें भक्तीपण उणें जालें तेन्ना स्त्रियांचेर हल्लो सोडलो आज संवसारांत मरयेचें भक्तीपण उणें जालां देखून हांगा थंय गँग रेप मर्डर स्त्रियांचेर हल्लो मागया जुआंव पावल मरिफात आमची मागणी देव आयकता आमचे कश्ट जेजू सांगया बापा हांगासर दिंबयेर पडून तांचे कश्ट तांच्या कुटुंबाच्या आर्थीक अडचण्यो कोर्ट केजी खाम नासतना आसची दीर्घ पिडेंत आसची हांतुळणार आसा ती आमची भाऊ भयणी सगळ्यांच आमी उडास काडटा आमचे लागीं हांगा पूर्ण शेताक येतना म्हजे पासत माग म्हणल्यार उडास काडटा हांव बापा ह्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल ह्या घडये मतीन डिप्रेशन आसा ते सर्वांक तुका समर्पित हांव बापा फुडें येवंक आसचें हर एक हार्ट एटॅक जावं दी कॅन्सर जावं दी वारेकार पिडांतलें बापा BP शुगर आल्सर्स तकली पडापड हे सगळे पिडेंतलें आमकां निवार
फुडें आमची कूड राखून व्हर, तुज्या रक्तान आमकां धुवन मागून येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. Sacramenta Sustanaman Uruya Urvilyatya Rupa Podla Novioriti Adarya Sulbon Vecha Asgat Vishvya Bhavatache Moldivya Sashem Baba Tashem Puta Ullasani Stutiza Budvi Maima Sasna Sasna Yekas Darya Hatsita Tukha Dogai Cha Spirita Sama Sami Navarta Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचें जीवन, कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवन परस उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडून आराधन करच्या या म्हज्या भाव भयणीची, मलगड्यांची, युवजनाची मागणी तूं दयेन आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबाक जाय धरली भलायकी, समाधान, सुडका, आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर बेसांव, परगांवांत वावरतले आमच्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. या पवित्र सक्रामेंतान तुवें आमकां बसायल्याय ती दिरवी धराळ मापान फावो कर. तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. मंदिर तुझे सबच्या बहु सुंदर ते हुकम शान समाधानाचे. या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या परसूच्या सोम्या दरबारांच्या. आत्मो म्हजो भोवतान येता तुझ्या येण्या. तुझे घरी जियम पावो कर सोम्या भक्षण लाभय धन्या. सोम्या मंदिर तुझे सबच्या भोव सुंदर ते हुकम शान समाधानाचे. या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वर्णूच्या परसूंच्या सोम्या दरबाराच्या. मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. वॉल्टर डिसोजा आनी कुटाम, मार्सेलीन मिनेजस काद्री, रेमंड लॉयड मिनेजस बऱ्या भलायके खातीर, मेबल पिंटो आनी कुटाम कावूर, जीवन पिंटोच्या बऱ्या भलायके खातीर, चार्ल्स विल्मा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, जॉन दिव्या डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, हेनरी सिक्वेरा आनी कुटाम गुरपूर, जेस्विटा सेलिन लोबो जल्मा दिसाच्या संदर्भार पेरमुदे, पीटर पिरेरा रोजारियो, रोनाल्ड डिकुन्ना सान पाउल वाडो, देवादीन बोनिपास फेलिक्स लोबो हांच्या पासत जुलियट क्रास्ता फातिमा पयलो वाडो, गिल्बर्ट शोबा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, कार्मिन लोबो प्रत्येक इराद्यां पासत वामंजूर, देवादीन वालेंटीन रेगो पासत प्रेसिल्ला मास्कारेनास सान जुआंव पाउल दुसरो वाडो, विल्फ्रेड शरल डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, जेन डिसोजा जल्मा दिसाच्या संदर्भार सान फ्रांसीस पयलो वाडो, देवादीन जॉनी सुवारिसा पासत
आयरीन डिसोजा किन्निंगोळी, ICUंत आशिल्ल्या एका तरणाट्याच्या बऱ्या भलायके खातीर मंगळूर, देवादीन अनिता लाविना डिसोजा पासोदू, तेरेजा डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वाडो, एलेन पिंटो पेर्मुदे, क्लेटन फियोना टावरो नित्या दरवाडो, इल्डा डिसोजा आनी कुटाम बेंगळूर, लिल्ली फेर्नांडीस सा आंतोनवाडो ह्या आमच्या भाव भयणींच्या इराद्यां खातीर भेटयत आसतना आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. प्रत्येक जावन सर पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या काळजांत जायते दूख आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो ल्हान भुरगो आसतना ताची बहीण अंतरलेली, 9 वर्सां आसतना ताची आवय सरली, 13 वर्साच्या प्रायर तसो एकलोच भाव एडमंड अंतरलो, 18 वर्सां प्रायर तसो बापूय हार्ट अटॅक जावन मेल्लो, एकलोच उरलो तो. आनी त्या टायमार नाझी सैन्यांनी पोलंडाक धाड घालून ताणें सगळें देसवाड जाल्लें पळयलें. दुसरे कोणी तरणाटे जाल्ले जाल्यार तांच्या काळजांत जायतो क्रोध आसतो आसलो, पूण ताच्या काळजांत बॉक्सांनी आसलें, बॉक्सांनी. आनी 2001 ह्या इसवेंत सक्कड पोवीस सभेन जितले लोकांक दुखयलां ताचे पासून तो उबे रावन सक्कडा कडेन ताणें बॉक्सांनी मागलें. देखून तसल्या श्रेश्ठ संताक आज आमी मान करता आसतना मगचनो ताजें काळीज बोगसूंक सदां तयार आसलें. आज आमी बॉक्सांच्या विशयी आयकता, जितलें आमी बक्षिता तितलें आमची भलायकी बरी मेळटा. देखून आज आमच्या भलायकी खातीर, आमच्या समाधाना खातीर आमी बक्षूंक जाय असले संदेश मनांत घेवन जायते पटी बक्षी नासतना आमी आमच्या काळजांत वैरीक आनिकी बंदडेन दवरला, ताका सोडून वचूंक सोम्याची कृपा मागया आनी सोम्याची काकुळट आशोवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात, तुम प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakurta, somia kakurta, Krista kakurta, Krista kakurta, somia kakurta. Somia kakurta. Mahima deva unsargi ani shanti tacha ishta samsari. सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता.
दिसता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूद कर तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मांडून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक सांजू हांव पॉल दुसऱ्याक तुज्या भाग्यवंताक सताच्या आनी प्रितीमगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें. आयचे दिसा आमचे पासून ते करता ती विनांती मानून घेवन ताचे दुखी परमाने देखी परमाने त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमगान जिवंक आमकां करपा दी. आमच्या समया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्यान ससना. शिरकाच्या ग्रंथांतलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पोर फरीकपण घेतल्यांचें फरीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पथकांचें लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बोगशी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पथकां बोगसातलीं. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशें मागोवंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पथकांचे बोगसांनी ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रक्तसो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पथकांचे बोगसांनी ताका कोण दीत. निमान्या वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी तूं कुसतलोय म्हूण उगडास दवर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञांचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जाय नाका. मोहोन्नाथाच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका. देवाचें उतार हें. देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सर पडता. तुजी वाखणणी करता तुज्या नांवाची
कीर्त गायता येया आनी देवाची कर्तुवां पळेया मनशा मदें आमकां थटक करता तसली ताची कामां भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया दर्यो ताणें सुकी धरण दिसता पर्यान सुकयलो सुकलेल्या आळव्यांतल्यान लोक पांय भिजय नासता उतरलो ह्या पसत आमी ताचे उदेशी संतोष पावया तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया सांव पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हळें हांवें शिराप न्हय संतोष पावतल्यां सांगता संतोष पावा रडतल्यां सांगता रडा सकटांतय एकाच रितीन चला तुमी गर्वी जावचे न्हय साद्या बावंडा सांगता एका मनान जियेया आपुणूच बुदवन म्हूण लेखी नाकात खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात बागार लोकाचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा साथ दी जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सोमेस्तलांगी समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकूल फारीफोण घेवचे न्हय ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीफोण घेवचे म्हाका सोडा हांवूच तें पाटी फारी करता म्हणटा सर्वेस्पोर हाच्या की वर्तें पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून तूं ताज्या माथ्यार उज्याची जळती केणां दाळटलोय वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात बागार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा देवाचे उतर हें देवाचें वरपकार Hallelujah, 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 hallelujah. उंड्यावरवीं मात मनीसची येना देवाच्या उतरा वरवीं तो जियेता उंड्या वरवीं मात मनीसची येना देवाच्या उतरा वरवीं तो जियेता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता महिमा तुका येसुम्या
तोळ पेद्रून जेजू चडशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीसय? 7 फावटी गी? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, बगार 7चे 70 फावटी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. 7चे 70 फावटी बक्षिजे. हेर एक फावटी आमी वाचता, पूण ह्या विशीं प्रॅक्टिकली जियोंक भारी कश्टांचें मोगाचें. एक घोव बायलां मदें झगडें जालें. 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, उलोवणें ना हांचे मदें, उलोवणेंत ना. आनी 4-5 दीस जाले मागीर बायल म्हणाली, आमी इल्लें सोडधड करया, इल्लें म्हणे उलोवया. तर घोव म्हणलो, हांवें कालें करीचें, तूं बॉक्सांनी माग, हांव बक्षिता म्हणलें. एक भुरगो आसलो, ताचे बाप्पू केदाळय पिसो पिसो म्हणटालो. आवय म्हणाली, पुता हाळे, बाप्पूक तशें म्हणचें न्हय, वच बॉक्सांनी माग. तो गेलो, कितें म्हणलो गोताय, बाप्पू तूं पिसो देखून म्हाका बक्षी म्हणलो. मोगाचें न्हू, बॉक्सांनी घेवंक सुलाभ, पूण दिवंक कश्ट. सांजू हांव पॉल दुसऱ्याच्या जिवितांतली एक घडीत तुमकां सांगता. एक याजक जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या भेटेक गेल्लो. ताका भेटोवंक आनीक थोडो वेळ आहा म्हणून अपॉयंटमेंट दिल्लें, आनीक थोडो वेळ आसा देखून थंय बसिलिकाच्या भायर इल्लो वेळ भोवया आनी इल्लें मागणी करून येवया म्हणून येताना ताच्या सांगाता थियोलॉजी शिकिल्लो एकलो मनीस थंय भीक मागता. आनी तो याजक म्हणटा कळीत आसा. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तूं म्हजे सांगात आमी ಒಟ್ಟು थियोलॉजी शिकल्या, तूं हांगा कितें करताय? आतां हांव भिकारी म्हणालो, हांव हांगा भीक मागता. पाप साहेबाक मेळचो वेळ आयलो आनी पाप साहेब लागीं रोडोवन याजक म्हणलो, म्हजे सांगाता व्हड मेळ्ळो एकलो याजक हांगा व्हॅटिकनान भीक मागता. पापा जुआंव पॉल दुसरो म्हणलो, ताका म्हजे सांगाता आपोवन हाड जेवणाक. आनी याजक गेलो आनी त्या भिकाऱ्याक घेवन ताच्या रुमाक गेलो. हा चित्त मुस्ताय की ताका दिवन बरें करून ताका न्हाणोवन पाप साहेबा कडेन आपोवन हाडून आयलो. पाप साहेब सांगाता तो बसून जेवलो आनी जेवण जाल्लेंत पाप साहेब म्हणलो, म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा. आनी पाप साहेबान ताका एका रुमाक आपोवन व्हेलें. जुआंव पॉल दुसऱ्या आनी तो भिकारी दोगी सांगाता बसून उलयले आनी थोड्या वेळान तो भिकारी रोडोवन भायर आयलो. आनी याजकान विचारलें, तूं कित्याक रडताय? हांव भितर गेल्लें पापा जुआंव पॉल दुसरो म्हणलो, म्हाका तुजे लागीं कुमसार जावंक जाय, म्हाका तुजे लागीं कुमसार जावंक जाय. पापा हांव याजक न्ही, हांव आतां भिकारी. वन्स ए प्रिस्ट फॉर एवर. नाव यू लिसन टू माय कन्फेशन. हांव भिकारी, आमी सगळीं देवा लागीं भिकारीत, काकुळतीची भिकारी, तूं म्हाका बक्षी. आनी त्या याजकान, त्या भिकारी जावन आसले याजकान कुमसार आयकलें. उपरांत याजक म्हणलो, हांव तुजे लागीं कुमसार जाता. दोगी कुमसार जाले आनी भायर उठोन येताना बिस्प म्हणलो, आसतावन तूं परत याजक, तूं ज्या भिकाऱ्या सांगा थंय बसून आसलोय तांची आत्मी गरजांक तूं आसतावन पावतलोय. कसली काकुळटपणें. ए फॉलन प्रिस्ट अगेन रिस्टोर्ड. मर्सी. काकुळट मोगाचें न्हू. केदें व्हडलें काळीज जाय जाय देखून आमकां बॉक्सांनी पावना. जस्ट फॉरगिवनेस इज नॉट इनफ फॉर अस. वी नीड मर्सी. काकुळट. काकुळट म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. धाकल्याक तुवें तुज्या मोबायलांत कोणाक एक मेसेज धाडली, ती धाडल्या मागीर तुका कळटा की हांवें धाडिनूच आसली म्हणून. तूं कितें करताय? डिलीट फॉर ऑल. डिलीट फॉर यू एंड फॉर हिम ऑल्सो. तुवें कितें धाडलाय म्हणून तुकाय कळना, ताकाय कळना. गॉड हॅज अ मेकॅनिझम टू डिलीट फॉर ऑल. दॅट मेकॅनिझम जेजू कुर्सार मरतना
ताजे विरोध्यांनी म्हळें ताणें ताकाच हेरांक बचाव केलें तो ताकाच बचाव करून दी. तांकां कळीत नाटलें देवाचें मेकॅनिझम जेजूक हे परी डिलीट करन आमची पातकां डिलीट करची. Jesus knew it very well. To delete their sins, God has to delete me like this. That is mercy. ह्या खुर्साक एक फाटी पळया, ताका फाटी पळोवंक जाता गी, ताका फाटी पळोवंक जाता गी, बिलकूल जायना. तुका बोगसूंक, तुका काकूळ दाखोवंक, तुजी पातकां डिलीट फॉर ऑल करूंक तो बिलकूल फाटी पळयना. दॅट इज मर्सी. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, आज देवाक एक वाट्सअप आसलें तर जशें आमी आमच्या शेजारची, आमच्या कुटुंबाची, आमच्या इगर्जेची, आमच्या पाद्र्यापाची पातकां पयस करता हांव सगळ्यांकी फॉरवर्ड करता हांव. देव कितें करता आलो? आमची पातकां ही वॉट्सॅपात घालन प्लीज लायक कमेंट शेअर म्हणून घालतो गी. नो. देखून व्यभिचारान संपडलेल्या त्या स्त्रियेची पातकां जेजू कळीत आसली की म्हाका कळीत ना. थोडी म्हणटात त्यानं रेवेर बरयली म्हणून, त्या मनशाची पातकां बरयली, हिची पातकां बरयली. नो, गॉड कॅनॉट डू लायक दॅट. रेवेर जेजून ताची पातकां बरोवचे बरीत नात, तो जे देव जायना. ताची काकूळट कितली म्हळ्यार थंय आसलेल्या मलगड्यांनी पयलें फातर सकयल घालें. कोणे सकयल घालें फातर? मलगड्यांनी. काकूळट म्हळ्यार हांगा बसलेल्या मलगड्यांनी तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक थोडे फातर उडोवंक रेडी दवरतात हातान, ते पयले मलगड्यांनी सकयल घालीचे. दॅट इज मर्सी. दॅट इज मर्सी. काकूळट. म्हगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी देवाच्या काकूळती विशीं नियाळता आसतना जेजूची काकूळट इतली गी. जेजून खजानदार कोणाक केल्ले? जुदासाक न्ही. खजानदार एकलो आसलो एकावंटंट. कोण? मातेव एकावंटंट आसलो. ताका करीत आसलें. एकावंटंटाक सोन न्हू सोराक खजानदार केलें. वाय? ही वॉन्टेड टू शो मर्सी. काकूळ दाखोवन जाय आसलें. देखून मोगाचें न्हू बोगसूंचें तितलें सलीस न्ही. देखून आयच्या वाचपांत तुमी रोमागारान बरयल्या वाचपांत एक कमांडमेंट सान पावल म्हणटा ताका मात्र एक उतर कुडचिता. रोमन्स चॅप्टर 12:18 साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सोमेस्त लागीं समाधानेन जियेया. सोमेस्त लागीं समाधानेन जियोंक साध्य ना म्हूण ताकाय गोत्ता. देखून देवाचें उतर म्हणटा साध्य जाल्यार सोमेस्त लागीं समाधानेन जियोंक प्रयत्न. दुसरें पुरा तुमी अशें करा तशें करा म्हणटा तें एक येताना तो म्हणटा साध्य जाल्यार. आज तुमी आयकलें जाय. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक गुळो घाल्लो मोहम्मद आगा. वय ताणें केदळां बक्षिल्लें ताका 3 वर्सां उपरांत फॉर हीज पीस. भितरले भितरच बक्षूंचें की नाका, बक्षूंचें की नाका म्हणलें. तें रेसलिंग आसलें ताचे भितरी. आनी 3 वर्सां उपरांत तो गेलो आनी बक्षिलें. 7 वर्सां उपरांत ताच्या आवयक आनी ताच्या भावाक मेळ्ळो तो जुआंव पावल दुसरो. तांकांय बक्षिलें. बक्षिले उपरांत कितें जालें? ताका कितें जालें? ते गुळो घाल्ल्याक मोहम्मद आगाक कितें जालें? 19 वर्सां तो जेलांत आसलो. बक्षान ताणें स्विकार केलें. मनीस बक्षिता पूण आमी बक्षिना, संवसार बक्षिना, कोर्ट बक्षिना. जुआंव पावल दुसऱ्यान ताका बक्षिल्लें खरें. इटलींत हांव 10 वर्सां जाल्ल्या मागीर ताका डिपोर्ट केलें. 9 इयर्स परतेक तो जेलांत आसलो. संवसारान ताका बक्षूंक ना.
आजकाल अशेंच घडटा मोगाळ भावान आनी भयणीनो. देव बक्षिता, आमी थोडी एवढी बक्षिता, पूण संवसार बक्षिना. जर तर तुवें एकल्याक बक्षिलाय, त्या बक्षिल्ल्या मनशाक फाल्यां जाग्यार एक एक्सिडेंट जालें, तुज्या गुपीत काळजा भितर जर तर तुका संतोष भोगता तर जाय जे त्या स्वराक, यू आर नॉट फॉरगिवन, यू आर नॉट फॉरगिवन. जर तर तूं म्हणटाय हांव तुका बक्षिता म्हज्या खोबरेक येनाका, तुवें बक्षूं नाय, बक्षूं नाय. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एका गांवांत एक सोर आसलो. तो सोर बरो जाला, आतां पोट्टा वचून बरो जाला, काजार जाला, दोगां भुरग्यां. वाड्या घरां तेजी बायल ती कामाक येता, ती कोण रे? ती सोराची बायल. तो बरो जाला, ती दोगां भुरगीं बाप कन्नड मिडियम इस्कॉलाक येतात. ती कोणाची भुरगीं? ती सोराची भुरगीं. तर आमच्या बॉक्साने खंय आसा सांगा? देखून आज बॉक्सान्या विशीं नियाळ मिसातावन घरा येताना म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची, आमच्या भुरग्यांची पातकां बिलकुल आमी मोतीक उडास हाडची न्ही, बिलकुल न्ही. कित्याक म्हळ्यार आयजाया चॅप्टर 43 देवाचें उतर 25 म्हणटा, म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांव, आनी मुखार हांव तुज्या पातकास उडास धरिचो ना. म्हजे खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांव, आनी मुखार हांव तुज्या पातकांचो उडास धरिना. इस्कॉलांत पळयलां तुमी टिचर कितें करता म्हळ्यार सकाळीं तावन सांजे मुसरी बोर्डार बरयता, सांजेर कितें करता? पुसता पुसता. दुसरे दीस त्याच टिचरी कडेन विचारता, टिचर तुवें काल कितें बरयलें? म्हाका उडास ना. बॉक्साने म्हळ्यार तें देव म्हणटा, म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून कुमसारीन तेंत जाता. जर तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो कुमसारीन म्हजी पातकां बक्षलीं, परत एक देव उडास करन ताका टिका करीत जाल्यार. देखून आज बॉक्सान्या विशीं आमी शर्मो आयकलो, देवाचें उतर नियाळ्ळें. एकच एक प्रॅक्टिकल थिंग करया. जाल्लें जाला, मुक्त जाला. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांची, म्हज्या वैरीची, म्हज्या भुरग्यांची आदलीं पातकां हांव बिलकुल मती काडचो ना, आनी तें धरून जोरोवचो ना. हें जावं जाय आमचें चिंताप, हें जाय जाय आमचें चिंताप. देखून जंय मरतो मोग आसा थंय जायतीं पातकां भोगसतात. एक ल्हान गजाल सांगता, तुमी खंय मनीस संवसारांत एका स्त्रियेन तिचे केस दादल्याच्या पांयाक लागिल्ले पळयल्यात? ओन्ली इन द बायबल ती स्त्री, ती फतकी स्त्री जेजूच्या पांयांक तिचे केस सारयता. जेजून म्हळें तिणें दाखयिल्ल्या मोगा खातीर सर तुजीं पातकां भोगसलीं. हेंत रिपीट करन पेद्रू ताच्या पत्रांत आदी 4 बरें कर म्हणटा, लव कवर्स मल्टिट्यूड ऑफ सिन्स, लव कवर्स मल्टिट्यूड ऑफ सिन्स. देखून आज खुमसारांत आमची पातकां भोगसतात, ताच्या की चड खंय भोगसतात? मोगान, मोगान. देखून मोगाचें न्हू, ही कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. तुका जाऊन आमची कानी मोगाळ बापा, जाऊन आमची कानी तुझ्या पातकी भुरग्यांक मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा, मोग तुजो बापा. सामनास फुडलें कितें
आसा ते तुझे देखून जेसूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणी भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पतीदार देवा पागमांत तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनान आनी मायमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबा सरस्वती म्हणून घेवन प्रितीच्या बापा तुजे परजेचो यज्ञ मानून घे आनी जो हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पॉर तुमची सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा धन्यवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कडेन सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका देनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांजू हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताज्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी दाता काजय उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजे रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ तसो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पावन आमी परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्रिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडूनची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मुर्ये देवाचे माये संगती भाग्यवान जुजे तिजो पती भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना आमेन. आमच्या सोमयान आमकां शिकयलां तें मागणें आतां आमी सांगाता मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नाम पवित्र जावं, जे राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां तूं निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवर्ती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बद्दूंतल्यान बाब म्हाका पवना पूण तुज्या एकाच उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताका हुंड्या रूपा दितू मोगाळ सोमिया. रावला सोमिया येण्या
ताका हुंड्यार रूपा दी तूं मोगाळचो मिया मोगान येवन शिवे म्हाका दिताय कुळपे जरीन भरताय जिवे सुफळ करताय राखोन रावला सोमिया येद्या तुझ्या घोळी जावन शेळ्यान पसून आस्वो सोरो दिताय मोगान जतन करताय येडान एकवटायताय राखोन रावला सोमिया येण्या तुझ्या कनिया जिवे ताका हुंड्या रूपा दी तूं मोगाळचो मिया राखोन रावला सोमिया येण्या तुझ्या कनिया जिवी ताका हुंड्या रूपान दी तूं मोगाळचो मिया प्रार्थुया सरपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सांजू हांव पॉल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताची परब संभ्रमूंक सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मी घटाय तीर जावं आनी वाडूं हे परी आमचो भावार्थ शाबितायेन सांबाळून तुवें दाखयले सोडूनेचे वाटेन सर्गार पावो पर्यंत आमी सुखान आसतना सोलोन वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मागी बोन सुवाव पाव दुसऱ्या पंडितां सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिखय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सोडवणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोगूर जिये जिविता हिंगा तुझ्या दिली व्हड मेलफा मागी बोन सुवा
गवळ्या वंदिता सरभोगीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कुरपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जायतें बरेंपण जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन फाटल्या 10 वर्सांनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हांगासर जालां. देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ह्या महान संता मुखांत्र आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाचो एक घडीभर उडास काडया. उपकारी काळजान देवाक आमी अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आमा पसोत देवा लागीं विनंती कर. ये भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाची येतजो श्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या साबार तेसावां घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. तुमचे पैकी साबार जाणांनी तांच्या तेसावां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला. ह्या तेसावां खातीर आतां आमी मागता आसतना आमची तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन देवाक समर्पून दिव्या. भायल्या गांवांत एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक ताचो सांबाळ वाडोवंक बरी सैरीक मेळोवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक पुतांक बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक त्या 10 जाणांनी मागलां. एका पुतान काजार जावंक बरें मोन करूंक एकल्यान मिसाक वचून फावो तें कुमसार जावच्याक कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक 2 जाणांनी बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक बरो ड्रायव्हर मेळोवंक बरी कामाची मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक एकल्याच्या दोळ्याक बरी दिश्ट मेळोवंक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्याक कुटुंबांत आसची बंदड अडकळ कश्ट निवारच्याक घर बांदूंक फावो तो जागो फावो जावच्याक घर बांदूंक तांक पुताक सर मानसीक पिडेतावन सुटका मेळोवंक पुताक रिग्गांत बरें काम मेळोवंक 2 पुतांनी सामर्थ्येचे कायदे पाळूंक कुटुंबांत आसची खातीची पिडा गूण जावच्याक मागलां. एकल्याक इंटर्नशिपान बरें काम मेळोवंक 2 पुतांक बरो फुडार फावो जावंक पुताक गलपाक वचोंक फावो जावंक एकल्यान आडाव दवरलें भांगार फाटीं काणगोवंक आदार मेळोवंक काणगेल्लें रीण फारीक करूंक आदार एका भावाचें किमो तो घेवन आसा ताका बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एक भयण जायते दीस जावन आस्पत्रेंत आसा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्त प्रायवंतांचो उडास काडन तांचे खातीर आमी मागया.
फाल्यां सर हांगासर जावचें आमच्या पात्रोन सांताचें दाबाजीक फेस्त बऱ्या रितीन जावच्याक हांगासर येवच्या सर ह्या भक्तिकांक देवाच्या मोगाचो अनुभव मेळच्या खातीर मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगतां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाडूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आता पिडेस्तंभ आमी मागया. आमची पिडा शिडा आनी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या पिडेस्तंभ उडास काडून सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपास सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेक बगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो फाटलाव करून सेवा साखरेचे मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळों. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून आमी सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळों आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगोवंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदांकाल तुमचे सोवे रावो. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा ह्या त्रिदुमेच्या तिसऱ्या दिसा आराधन सोलोन व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन बोगसाण्या विशांत जोगती शिकोवन देवाच्या उतराचेर दिल्ले आसात. मानादीक बाप सिरील लोबो उडपी दिएसेजींत डिरेक्टर दिव्या ज्योती तांची सेवा दिवन आसात. आयच्या दिसा तांचो वेळ आमचे खातीर दिवन आमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जावच्याक तांणी प्रेरण दिलां. तुमच्या नांवान आमच्या पुणशेताच्या रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो हांगासर आसच्या आमच्या याजाका नांवान चार्ल्स लुईस आनी म्हज्या नांवान आनी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या मुखल्या मिसावाक मागता. देव बरें करूं फादर. आयच्या ह्या संभ्रामीक मिसांत साबेटोणी करनासात आमचे मोगाचे पुणशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो तशेंच चार्ल्स लुईस तांचोय तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या आराधना वेळार वाजांत्र केळोवन अर्थाभरीत गितां गावन आमकां मागोवंक आदार दिल्ले मानेस डेनिस गोंजाल्वीस सांगात दिल्ल्या समेस्त कोयार पंगडांक तशेंच हांगासर ह्या पुणशेतांत सेवा भेटोवच्या सर धर्म भयणींक आनी ह्या फाटल्या 3 दिसांच्या त्रिदुमे वेळार एकान एका रितीन सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक दानींक आनी हिताचिंतकांक हांव एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा.
मोगाच्या नो फाल्यां आमच्या पूण शेताची वार्षिक महापराब 2025 फेब्रुवारीची 6 तारीख फाल्यां सकाळीं 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाच्या बलिदाना संगी आराम जाता. मनादीक बाब रुडोल्फ राज पिंटो कार्मेलीत मिसाचें बलिदान भेटयतात. मुड्दोम आनी दान दिल्ल्यांक सकाळीं 10 वरांचेर आमी मुड्दोमाच्यो वाती वांटतले. हांव देखून तुमी वेळार येवन ह्यो वाती स्विकार करूंक हांव उलो दितां. वेळार आमी मिसाचें बलिदान फाल्यां आराम करतले. हांव देखून जाता इतलें वेळार येवन हांगासर ह्या पूण शेताच्या भितर तुमच्यो बसका तुमी स्विकार करूंक हांव उलो दितां. फाल्यां हांगासर बावडताची प्रार्थना तशेंच वाचपां वाचतल्यांक मुखल्यो बसका आनी हांगासर थोड्यो बसका आमी आमच्या याजकांक आमानात करून दवरता. दया करून त्या बसकांनी बसनासतना तुमचो सहकार दिवंक हांव उलो दितां. ह्या फेस्ता बाबतींत मुड्दोम ₹50 आनी पिर्चेंत ₹5000 दिवन तुमचो आदार दिया. फाल्यां फेस्ता दिसा काणीकोचो पुरशां वाचतलो. तुमी दिवच्यो काणीक्यो आमी आमच्या सेमिनारीच्या गरजां खातीर वापरतले. हांव आंगोणयाच्यो वाती पेटोवंक तुमकां मिसा उपरांत अवकाश आसात. ह्यो आंगोणयोच्यो वाती स्टॉलांत मेळटात आनी हेर धार्मीक वस्तूय थंयसर मेळटात. तुमी भेट दिवची. फाल्यां तुमी तुमचीं वाहनां हांगासर हाडून येता आसतना याजकांक आनी धार्मिकांक आमच्या पूण शेताच्या बोगले कास्त्या कंपाउंडांत थंयसर पार्किंगाची वेवस्था केल्या. हेर सगळ्यांक हांगासर म्हज्या दाव्या कुशीक लेआउटाच्या दोनी सायडांनी थंयसर पार्किंगाची वेवस्था आसा. तशेंच उणी पडली जाल्यार फादर मुल्लार्साच्या वाठारांत तुमच्यो गाडयो दवरूंक अवकाश आसा. दया करून पयलें खंयसर पार्किंगाक वेवस्था केल्या थंयसर तुमच्यो वेहिकलां दवरा. मार्गाच्या बोगलेन दया करून दवरनाकात. पूण शेताच्या मुखल्या कुशीन थंयसर आमी जेवणाची मांडावळ करूंक आसा. देखून थंयसर तुमी तुमचीं वाहनां दवरून जो म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. फाल्यां फेस्ता दिसा संभ्रमाचें वेज जेवण तुमकां हर एकल्याक फावो जाता. देखून तुमचे पैकी मालगडी आशिल्ल्यांक तांकां इल्लेशें मुखार थंयसर लायन रावची तांणी गरज ना. तांकां मुखार आपोवन व्हरा तुमी. तुमकां अवकाश आसा फाल्यां. तुमी फाटीं राव नाकात. मालगड्यांक मुखार व्हरून थंयसर माटवांत जेवणाक बसया. हेरान इल्लीशी पुरसोत करून तुमकां थंयसर जाता तुर्तान जाता जाल्यार इल्लोसो वेळ जातलो. देखून तुमी दया करून सहकार दिवंक हांव तुमचे लागीं उलो दितां. आज सांजेर 4:45 वरार हांगासर श्रमदान आसतलें. हें ह्या वर्साचें 11वें श्रमदान फेस्ताक. देखून तुमी मोगान ह्या श्रमदानाक सांजेच्या वेळार 4:45 वरांक येवन हांगासर बसका आमकां मांडावळ बसकेची मांडावळ करूंक आनी हेर हांगासर भितर पूण शेतान बसकाची मांडावळ करूंक आसतली. देखून तुमी ह्या बऱ्या कामाक येवन सहकार दी जाय म्हूण उलो दितां. आज सांजेर 4:45 वरार येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार बाचपे पिरगजींत आराधन आनी मिसाचें बलिदान सांजेर 5 वरार आसतलें. हें तुमी गमनांत दवरचें. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ रितीन दिल्ल्या आनी मुड्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. मानादीक बाब सिरील लोबो आनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटच्याक हांव तांचे लागीं उपकार मागतां. आनी कुटाम फातिमा पयलो वाडो तांचो हांव उपकार बावडतां. जुआंव पावल दुसरो तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां वचूं दी म्हूण मागतां. तशेंच आयच्या दिसा ताणें मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. आयच्या दिसा आमकां पिर्जेन दिवन आदार दिला. मार्सेलीन मिनेजस काद्री तशेंच 10,000 तांणी दिल्यात. तशेंच मेबल पिंटो आनी कुटाम कावूर 5,000 तांच्या विशेष इराद्यां खातीर दिल्यात. तांचो हांव उपकार बावडतां. आनी जुआंव पावल दुसरो तांचे खातीर भरपूर आशिर्वादां वचूं दी. तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी विशेष रितीन फावो जावं दी म्हूण हांव मागतां. तशेंच आयच्या दिसा आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिला. चार्ल्स विल्मा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. जॉन दिबिया डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. हेनरी सिक्वेरा आनी कुटाम गुरपूर. जेस्विटा सेलीन लोबो जल्म दिसाच्या संदर्भार पेरमुदे
ताका बरो जल्मा दीस आमी मागतांव. पीटर पिरेरा रोजारियो, रोनाल्ड डिकुन्ना साम पाउल वाडो, जुलियट क्रास्ता फातिमा पयलो वाडो, गिल्बर्ट शोबा डिसोजा साम फ्रांसिस पयलो वाडो, कार्मिन लोबो वामंजूर, प्रेसिल्ला मस्करेना सान जुआंव पाउल दुसरो वाडो, विल्फ्रेड शारल डिसोजा साम फ्रांसिस पयलो वाडो, जेन डिसोजा जल्मा दीस ताचो ताका बरो जल्मा दीस साम फ्रांसिस पयलो वाडो, आयलीन डिसोजा किन्निगोळी, तेरेजा डिसोजा साम फ्रांसिस पयलो वाडो, एका तरणाट्याच्या भलायके खातीर एकल्यान दान दिलां. हेलेन पिंटो पेरमुदे, क्लेटन फियोना टावरो नित्या दरवाडो, हिल्डा डिसोजा आनी कुटाम बेंगळूर. तशेंच जेवणाक आमकां दान दिलां लिल्ली फेर्नांडीस सांतोन वाडो 1000 रुपये. सर दानींचो आमी उपकार बावडटांव. देवाची विंचणार आशिर्वादां आनी आमच्या पात्रोनाची मजत तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागतांव. आयच्या दिसा मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाप सिरिल लोबो हांकां उडासाची काणीक दशमोत्सवाच्या संदर्भी आमच्या पुनशताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांनी दिवच्याक हांव तांचे लागीं उपकार मागतां. उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागचे. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा आराधन कर मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतलो, आमकां आत्मी खान दिलें, आमचो भावार्थ घट केलोय आनी आतां आमी सगळीं एका मनान आमी सेवंक वयचें जेवण तुज्या हाती समर्पितांव. तें जेवण आमच्या कुडीआत्म्याक भलायकेचें जावं दी. बापा, हें जेवण आमकां आज धर्मार्थ दिलां, तांच्या कश्टा वामटीचो फळ तांचेर तुजें बेसांव घाल, तांच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. एका मनान एका आयदनान तयार केल्लें हें जेवण सेवता आसतना बापा आमकां एकवटीत कर आनी आमकां हें जेवण आनिकी जों पावल दुसऱ्या बरी आत्मीक जिवितांत वाडोवंक कुमकेचें जावं दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दुसरो सांतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्याक तूं वापरपा येसो, कुटुंबाक तूं बदरासरो, सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्याक तूं वापरपा येसो, कुटुंबाक तूं बदरासरो, सर्वांक सन्मान वाल्लो. Goli povisa beso, Krista dal vogdon golo dillo, Eucharistan so mokshikelo, Pagtum bhage bang marieso, Shrist goli povisa beso, Krista dal vogdon golo dillo, Eucharistan so mokshikelo, Pagtum bhage bang marieso, Bozuva paudusro, Santum adunik kalanlo, Ternatya tu apurba yeso, Putmaktum badrasro, Sarvang sarman vallo. Ternatya tu apurba yeso, Putmaktum badrasro, Sarvang sarman vallo.
वया आशीर्वाद देवा आमकां घेवन सुवाम पावल दुसऱ्या आमा बसो विनंती कर घेवन कसोचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे